तामिळनाडूत जावपी जल्लीकट्टूच्या धर्तरेचेर गोंयांतूय धिरयो कायदेशीर करचो म्हणून मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। तामिळनाडूत चलपी जल्लीकट्टूचेरूय कोर्टान बंदी घातिल्ली, पूण ताचे विधानसभेत हे विशीं बिल पास करून कायदो हाडलो। कोर्टात तांणी तांची बाजू मांडून जल्लीकट्टू तांच्या संस्कृतायेचो भाग आशिल्ल्याचे सिद्ध केले। गोंयांतूय धिरयो पिढ्यान पिढ्यो चलत आयल्या। हो खेळ आमच्या संस्कृतायेकडेन जोडिल्लो आसा, तेन्ना आमी गोंय विधानसभेत बिल पास केले आनी कोर्टात आमची योग्य बाजू मांडली जाल्यार धिरयो कायदेशीर जावं येता म्हणून जितान युक्तिवाद केलो। जिताच्या उलोवपा उपरांत सत्ताधारी आमदार डिलायला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आंतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड हाणें जिताक तेंको दीत धिरयो कायदेशीर करपाची मागणी केली। सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी केल्ली मागणी विचारात घेवन गोंयांत धिरयो कायदेशीर करपाचे दृश्टीन विचार करपाचे उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। गोंय सैमान नटला आनी होच गोंयचो सोबीत सैम आनी दर्यादेग वाठार पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात। मात आतां दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो काचेच्यो बाटल्यो फोडून उडयतात आनी हो बाटल्यांचो कोयर जो आसा आनी कवच्यो ज्यो आसा त्यो पर्यटकांच्या पांयांक लागून तांकां जखम जाता। तेन्ना दर्यादेगेर सोऱ्याच्यो कवचेच्यो बाटल्यो व्हरपाक बंदी केन्ना घालतले काय म्हणून कालंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रश्न मांडिल्लो। तशेंच आमदार विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरी आलेमांव हांणी लेगीत प्रश्न मांडिल्लो। दर्यादेग वाठारांतल्या सोऱ्याच्या दुकानांकडल्यान काचेच्या बियरीच्या बदला कॅनालांतल्यान बियरी कशा पद्दतीन उपलब्ध करून दिवपाक मेळटली हे विचार करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले। फाटल्या 3 वर्सां प्रलंबीत आशिल्ले लाडली लक्ष्मी येवजणेचे अर्ज बेगीनूच सेटल करतले ह्या विशीं बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दोश दिवचो न्हय। मंत्री ह्या नात्यान खात्याची पुराय जापसालदारकी आपली आसा अशी जाप बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। नांव आनी आडनावांत अक्षरांचो फरक आशिल्ल्यान जायत्या जाणांक लाडली लक्ष्मी ह्या येवजणेचो लाव मेळना। हाका खात्याचे अधिकारी जापसालदार आसता म्हणून आमदार गोविंद गावडेन विधानसभेत प्रश्न उपराशिल्लो। हेडपी गर्वांचो प्रश्न फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सोडयता। ह्या गर्वांच्या बंदोबस्ता खातीर दक्षिण गोंयांत एक गोशाळा उबारता म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। रस्त्यार बसपी हेडपी गर्वांक लागून अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा, ताका लागून ह्या गर्वांचो बंदोबस्त करात म्हणून आमदार क्रूज सिल्वान मागणी केल्ली। हेडपी गर्वांक लागून लोकांक त्रास जाता, रातच्या वेळार जाल्यार ही गर्वां रस्त्यार बसता, ताका लागून अपघात जातात। देखून ह्या गर्वांचो बंदोबस्त करात म्हणून वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो। हेडपी गर्वांची जापसालदारकी कोणे घेवची असो प्रश्न सिल्वान केल्लो। ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले, सरकारान हेडपी गर्वां खातीर 6 कडेन व्यवस्था केलेली आसा। आपल्या वाठारांतली हेडपी गर्वां हांगासर दवरपा खातीर पंचायतींनी ह्या गोशाळेंकडेन कबलात करची म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच येत्या त्या 3 म्हयन्यां भितर दक्षिण गोंयांतल्या हेडपी गर्वांचो प्रश्न जाग्यार घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें। चिमला पिटबुल सुण्यान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचे प्रकरण ताजे आसतना हवेली कुर्टी वाठारात 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर भटक्या सुण्यान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात ते चली जखमी जाल्ल्यान ताका फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चली अंगणवाडीच्या वाठारात भुरग्यां वांगडा खेळटाले तेन्ना 4 ते 5 भटक्या सुण्यांनी ताचेर हल्लो केलो। ह्या वेळार थळाव्यांनी धांव घेवन सुण्याक धांवडायिल्ल्यान चलयेचो जीव वाटावलो।
दोनूय रोरो फेरी बोटीं खातीर सरकाराच्या पैशाचो उपयोग करूंक ना. दोनूय बोटी विजय मरीन हांचे कडल्यान भाड्यान घेतला अशें अंतर्गत न्हंय उदका मार्ग मंत्री सुभाष फळदेसायान स्पश्ट केलें. रोरो फेरीक लागून 30% सरकाराच्या येणावळीत वाड जाला. ह्या फेरींतल्यान 1 कोटीच्या वयर सरकाराक येणावळ मेळटली अशें मंत्री फळदेसायान लोटले वाठारांत की लेईंग सेमिनाराचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. 1998 उपरांत फेरी बोटीच्या शुल्कात वाड जावंक ना, देखून नवे तंत्रगिन्याना खातीर 5 रुपयाची वाड गरजेची आसा अशें तो उलयतालो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान छापणावळ खात्याच्या डिजिटल उपक्रमाचे उक्तावण केले. या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन ई गॅजेट इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम, सर्टिफायड ई गॅजेट, मुक्ती पयलींची ई पुस्तकां तशेंच छापणावळ आनी स्टेशनरी खातीर सुदारीत वेबसायटीचो हातूंत आस्पाव आसा. लोकांक जायते फावट गॅजेटाची गरज पडटा तेन्ना ई गॅजेटाच्या माध्यमांतल्यान तांकां ते ऑनलायन मेळटले. लोकांक हाचो फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. 5 डिजिटल उपक्रम आसात. ई गॅजेट कागदा शिवाय अधिकृत प्रकाशन खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्म. नंबर 2 इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम, सरकारी स्टेशनरा खातीर रियल टायम ट्रॅकिंग आनी ऑनलायन ऑर्डर. 3 सर्टिफायड ई गॅजेट, नागरिकांक ऑनलायन अर्ज करून सर्टिफायड ई गॅजेट डावनलोड करपाक मेळटले. आनीक 2 खण ब्लॉक सुरू करपाक खण खात्यान परवानगी दिल्या. खण ब्लॉक जिखिल्ल्या बांदेकार कंपनीक शिरगांवा जाल्यार स्टिलाक कुडणेचो खण ब्लॉक सुरू करपाक खण खात्यान मान्यता दिल्या. ह्या दोनूय ब्लॉक बेगीनूच सुरवात करतले आनी ह्या ब्लॉकांची बेगीनूच सुरवात जातली म्हणून खण खात्यान माहिती दिली. कुंकळे सेसोदीदाच्या जाग्याचेर चलपी बेकायदेशीर कारभाराक मुख्यमंत्री जापसालदार आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान केली. कुंकळी सेसोदीदाच्या जाग्याचेर बेकायदेशीर रितीन राखणे वणत बांदपा विशीं आपणे अध्यक्षाची भेट घेतिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. पूण आपल्याक मुख्यमंत्री मेळूकूच नाशिल्ल्याचे खुद्द सेसोदाद एग्रिकोला दोस दे कुंकळेचो अध्यक्ष शाबा देसाय हाणें स्पश्ट केले. मुख्यमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर वेवहाराचेर आळाबंद हाडपाची गरज आशिल्ल्याचे युरीन सांगले. प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकिल्ले अस्नोडेच्या पार न्हंयेत आता पावसाच्या कोयराची समस्या उप्रासल्या. पावसात व्हांवून आयिल्लो कोयर न्हंयेत आडखून पडला. ताका लागून न्हंयेचेर प्रदूषणाचे आता संकट वाडपाक लागला.
चिंबला सरकारी जागे विकपाचे प्रकार सुरू आसात। आदोगादांकडे एफिडेविट मारून ह्यो जमिनी भायले भायर विकून खाल्ल्यात म्हणून सांगीत सरकार तांचे आड कितें कारवाय करतलो काय म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान प्रश्न विचारलो। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कोमिंददीची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्ल्या म्हणून विजयान दावो केलो। दर एका पंचायतीन घरपट्टी कर एकठांय करपाक जाय। काय लोक घरपट्टी भरिनात देखून ही प्रक्रिया 1 ऑगस्टा सावन डिजिटायज करतले। जे लोक घरपट्टी भरिनात तांकां पंचायत कसल्याच तरेचे प्रमाणपत्र दिवचे ना अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। पंचायतीची कामां अनियमित असल्यार सरपंच आनी सचिवाचेर खर कारवाय करतले अशें मंत्री माविनान सांगले। घरपट्टी विशीं आमदार वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वान प्रश्न उपराशिल्लो। घरां खंय आसा ती कळची तशेंच पंचायतींक ह्या घरांकडल्यान येणावळ येवची ह्या खातीर EHN नंबर दिल्ले। सुरवातीक EHN नंबराचेर लायट आनी उदका जोडणी मेळटाली, पूण वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण तशें करपाक आडमेळी येतात। देखून आता नवीन अधिसुचोवणे काडून हो प्रश्न सोडयता म्हणून मंत्री माविनान सांगले। तशेंच घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखाचो पर्याय आतांय उपलब्ध करून दितले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी लागसार बेकायदेशीर बांदकामां येवपाक जायना ह्या खातीर संवर्धन समिती आनी आमदारांची बसका घेवन निर्णय घेता। हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅना विशीं पुरातत्व विभागाक कळीत करता म्हणून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी लागीं आयिल्ल्या बांदकामा संदर्भात युरीन मांडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेक विश्वजितान जाप दिली। रोमी कोंकणी अभ्यासक्रमात आस्पावन घेवचो असो थाराव काँग्रेस आमदार कार्लूस फेरेरा हाणें विधानसभेत मांडिल्लो। उपरांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात रोमीचो उल्लेख फकत इंग्लीश बाराखडी A to Z हे लिपी खातीर आसा। कोंकणी फक्त देवनागरीतूच शिकयतले, रोमीत न्हय अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हे विधेयक भायर मारिल्ल्यान ग्लोबल कोंकणी फोरमान तिडक उक्तायल्ली। मुख्यमंत्र्यान लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करचो न्हय असो मुख्यमंत्री लोकांचो दिशाभूल करपाचो यत्न करता असो आरोपय ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे अध्यक्ष केनेडी आल्फान्सो हाणें केलो।
दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जायत चल्ला. बाजारात नाल्लांची शॉर्टेज पळयली जाल्यार भर चवथीच्या वेळार नाल्ल 100 रुपयांचेर पावपाक शकता तशे संकेतूय विक्रेत्यांनी दिल्यात. सध्या नाल्लाच्या पिकात जवळपास 40% घट जाल्या असो अदमास आसा. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक महत्वय आसा, मात आता होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ग्राहकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच ग्राहकांच्या कपलाचेर आटयो पडपाक लागल्या. नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपये अशी वाड जाल्या. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला. तातूंत रानटी जनावरांचोय उपद्रव वाडला. हवामानाचेरूच नाल्लांच्या पिकाचो आता फुडलो ऑनलाईन पद्धतीन गोंयांतली मालमत्ता दाखोवन पर्यटकांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करची ह्या मुख्यमंत्र्याच्या पत्राक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची कोंकणींतल्यान जाप आयल्या. हो आमचे मोगा राजभाशेचो आदर अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें. ऑनलाईन पद्धतीन गोंयांतली मालमत्ता दाखोवन पर्यटकांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करची म्हणून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां पत्र बरयल्लें. अमित शहा हाणें ही चौकशी सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्र्याक कोंकणीत पत्र बरोवन रिप्लाय दिलो. ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें खोस उक्तावन हो आमच्या मोगा राजभाशेचो आदर अशें ट्वीट केलें. नव्या दक्षिण गोंय जिल्लो न्यायालयाच्या नव्या इमारती सकयल पार्किंगेचो प्रश्न उप्रासतलो अशी भिरांत आदोगाद प्रसाद नायक हाणें उक्तायिल्ली आसा. अजून ह्या इमारती स्थलांतरीत जावंक ना. देखून ह्या इमारती स्थलांतरीत जाल्या उपरांत खूप त्रास जातलो, कारण की नव्या इमारती सकयल फक्त 8च पार्किंग सुवातो आसा. देखून त्यो वाडोवच्यो अशी मागणी करीत एसजीपीडीएक निवेदन दिल्ल्याचे आदोगाद प्रसाद हाणें सांगलें. वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात सुरू केल्ल्या फिजिओथेरपी युनिटाक 1 वर्स यशस्वीपणान पुराय जाले. गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी सेवा पावोवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या ह्या केंद्रात आता मेरेन 3200 परस चड दुयेंतींनी लाव घेतला. ह्या केंद्रात वेगवेगळ्या तरेची फिजिओथेरपी सुविधा उपलब्ध आसा. वाळपय सयत पुराय 70 तालुक्याचे दुयेंती हांगासर उपचारा खातीर येतात. कोणो दुखप, जॉयंट्स पेन, फ्रॅक्चरा उपरांतची तपासणी अशा तरेचो उपचार ह्या भलायकी केंद्रात मेळटा. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दुयेंतींक उपचार मेळचो ह्या हेतान ह्या भलायकी केंद्राची सुरवात केल्ली. हाचो फायदो आता कितल्याशाच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक जावपाक लागला. ह्या युनिटांतल्या प्रशिक्षीत फिजिओथेरपिस्ट आणि मदतनीसांकडल्यान दुयेंतींक बरी सेवा आणि दिसान दीस बरो प्रतिसाद मेळत आसा. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक 11.51 कोटी आणि गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाक 60 लाख इतलो निधी दिवपाचो आशिल्ल्याचे आमदार विजय सरदेसायान सांगले. ताणें हो प्रश्न मांडिल्लो. ताका मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान जाप दिताना सांगले की बेगीनूच 12 तालुक्यांनी रोकडीच खेलो इंडियाची केंद्रां स्थापन करतले. ज्या खेळा संघटनांनी निधी वापर प्रमाणपत्र दिला तांकां उरिल्लो निधी ऑक्टोबराच्या पयलीं दितले म्हणून मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विधानसभेन आश्वासन दिलें.
जगातले 3 देश सध्या संकटात आसात. दर्यांत मोठो भूकंप जाल्ल्यान सुनामीचे संकट आयले आणि रशियाक व्हडलो भूकंप जालो. रशियाच्या कॅमचटका द्वीपकल्पात हो भूकंप जालो. भूकंपाची तीव्रता जी आसा ती तब्बल रिश्टर स्केल प्रमाण 8.8 आशिल्ली. ह्या भूकंपाचे धक्के इतले खर आशिल्ले की अचानक इमारतीचे कांय भाग कोसळ्ळे आणि सध्या सगळे थंय अस्तव्यस्त झालेले आसा. रशियेक हो कॅमचटका द्वीपकल्पात हो व्हडलोसो भूकंप सध्या थंय जाल्लो आसा. अंत्रुज नगर फोंड्या एका 14 वर्साच्या चलयेचेर सुण्यांनी हल्लो केल्याची घडणूक उक्ताडार आयले उपरांत सध्या त्या वाठारात तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. भटक्या सुण्यांचेर संबंधीत खात्यान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळावे करीत आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन एकली बायल ह्या कॉलनीत आशिल्ल्या सुण्यांक जेवण घालताली. देखून सुण्याच्या संख्येत वाड जाल्ल्याचे थळावे सांगता. कॉलनीत येवन कोणेच सुण्यांक जेवण घालचे न्हय नाजाल्यार कायदो हातान घेतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिलेली आसा. मायणा निरंकाल वाठारांतल्या अच्युत गांवकार हांच्या घरा लागसार बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान रान खात्यान बिबट्यां खातीर पानरो बसयला. रान खात्याचे अधिकारी सकाळ आनी सांजे वचून पळोवणी करतात. मात फाटल्या 2 ते 3 दिसां सावन बिबटो गणनाथ देवळा लागसार दिश्टी पडिल्लो अशें थळावे सांगता. सध्या बिबट्याचो संचार हांगासर वाडला. सध्या चवथ लागीं पाविल्ल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी चिकट मातयेचे गणपती आकार घेवपाक लागल्या. पारंपारीक पद्दतीन आतां आमकां वेगवेगळ्या चित्रशाळेत गणपती आकार घेता आसतना दिश्टी पडटा. सध्या हे चिकट मातयेचे जे गणपती आसा ते करपाचे काम मुर्तीकार करीत आसात. पीओपीच्या मुर्तींक लागून ह्या पारंपारीक चिकट मातयेपासून तयार केल्ल्या गणपतींची मागणी जी आसा ती कमी जालेली. मात आतां परतून एक फावट लोक जे आसा ते चिकण मातयेच्या गणपतीक प्राधान्य दिवपाक लागिल्ले आसा. ताका लागून आतां ही गणपती तयार करपाची जी उमळशीक आसा ती लागीं पावत आयिल्ली आसा आनी हे मुर्तीकार जे आसा ते आपल्या चित्रशाळेंनी गणपतीची मुर्ती करपाक मग्न जालेले आसात. देशातल्या जायत्या सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाक लागला. हाच्या वांगडाच पावसाक लागून लोकांक उष्णतायेंतल्यान सुटकाय मेळ्ळ्या. दनपार सावन काल दिल्ली एनसीआरात सुरू जाल्लो पावस व्हडा प्रमाणात थंय पडलो. व्हडा प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान हवामान खूब सुखद जालेले आसा. सध्या उत्तर भारतात जोरदार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा.